लाइफ सेवर ऑर्गनायझेशन ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनायज करून एक बरें काम करता. रक्तदान श्रेष्ठ दान अशें म्हणटा आनी आमी जे एक टायम जे रक्तदान करता तेतून मल्टिपल लायफ वाचयता. सो ते एक बरें काम करता आनी एका सदांच प्रोत्साहीत करपाक जाय. हांव थँक्यू म्हणटा जीएमसीचे, कित्याक जीएमसीन ब्लड बँक आसा, प्रत्येकान थंय रक्तदान एवरीडे केन्नाय वचून करूं शकता. पूण जेन्ना अशे कॅम्प्स ऑर्गनायज जाता तेन्ना जे लोक लागींचे आसता तांकां रक्त दिवपाचें आसता, पूण इतले जीएमसीन वचून कोण दितलो? सो तांकां एक फॅसिलिटी मेळटा. सो बरेच कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू लायफ सेवर ऑर्गनायझेशन फॉर ऑर्गनायझिंग ब्लड डोनेशन कॅम्प एंड ऑल्सो फॉर जीएमसी टू कोऑपरेटिंग आणि फॅसिलिटींग देम. थँक्यू. आम्ही ब्लड डोनेशन कॅम्प करता, आमकां भरपूर प्रतिसाद मेळटा. सकाळी ना म्हणल्यार अक्षय म्हणटा मागीर 5-6 जाण येवन सकाळी गेले. हाजे नंतर 12-1 पर्यंत आमकां डोनर्स आमचे कडेन चालूच आसता. सो आमकां प्रतिसाद बरो मेळटा. आता फायदो असो जाता की जे कोण ब्लड डोनेशन करता ताका फायदो कसो की तेंच्यांनी ब्लड डोनेट केले की तेंचे कार्ड जे आसा ते आमचे कडेन समज दवरत, ऑर्गनायझेशन कडेन दवरत जाल्यार ते एक कार्ड प्लस तांकां आनी एक कार्ड मेळटा. अशे 2 कार्डाचो तांकां फायदो जाता. सो तांकां 2 कार्डाचो फायदो करून घेवपाक मेळटा. आता हे अशें करता करता आमकां अनुभव आयलो की 7 वर्साचो अनुभव आयलो की ऑर्गनायझेशन मेंबर म्हणपाक लागले की लोक येवन कार्ड घेवन वता, पण कार्ड घेवन गेले नंतर 4 कार्ड घेता, 5 कार्ड घेता, परत ते कोणच दाखयना. सो मागीर तांकां कळून चुकलें की हेजो खंय तरी गैरफायदो जाता. सो तो गैरफायदो खंय तरी कमी करचो म्हणून तेंच्यांनी ठरयलें. स्वार्थ न्ही, ऑर्गनायझेशनाक स्वार्थ न्ही तो, पण तेंच्यांनी ठरयलें की एक एका फाटल्यान 500 रुपया फक्त डिपॉझिट दवरपाचें. आणि 500 रुपया डिपॉझिट दवरल्यानंतर जे कोण कार्ड घेवन वता तेंच्यांनी एक कार्ड किंवा 2 कार्ड नंतर नेक्स्ट जेन्ना ब्लड डोनेशन कॅम्प जातलो तेन्ना येवन 2 मेंबर घेवन येवचे आनी ते परत पयशे कितें तुमी डिपॉझिट केला ते घेवन वचचे. असो तेंचो फायदो न्ही, असो तेंचो हेतू आसा. ओके. आता हे सेवर ब्लड आमचे ऑर्गनायझेशनाच्या भुरग्यांचे हे सगळे यंग आसा, खरेंच यंग आसा. प्रत्येक Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.